मडगांव, फोंड्या आनी फातोड्ड्याच्या आराखड्याक न्यायालयाचो निकाल जाल्या उपरांत निर्णय घेवपाचे पयलीं थारायल्लें. मात ऐन वेळार आनीक एक याचिका आयली आनी सुनावणी मुखार दवरली म्हूण आमी एसजीपीडीएन बसका घेवन आराखड्याक मान्यताय दिली, अशी माहिती शार आनी उदरगत खात्याचो मंत्री विजय सरदेसायान पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली. डिसिजन दी म्हणसर मिटींग घेवचें ना, मागीर ताच्या मिटींग घेतलें अशें म्हणून रावलें. 26 तारखेचे पयले दिसा आनी एक पिटिशन आयलें गोंयचो आवाजाचें आनी केस गॉट फर्दर पोस्टपोन टू अनदर मंथ. सो आतां आमी आमची मिटींग घेतल्या, आमचेर कांय स्टे ना आनीक आमी गायडलायन्स एडॉप्ट केल्ल्यो आहा ऑन द बेसीस ऑफ वीच वी वील डू लँड कन्वर्जन्स, वीच आर द नो गो एरियाज, वॉट आर द डूज एंड वॉट आर द डोंट्स, ह्यो आमी सारक्यो क्लियर कट स्पेसिफाय केल्या, ह्यो आमी एडॉप्ट केल्या आनी ताजे फुडेंच आमी हें घेतलां. पयलें म्हणल्यार काल मडगांवची ओडीपी फायनलायज जाली आनी ती आमकां आयली. ती ओडीपी मडगांव, फातोर्डा आनीक फोंडेची ओडीपी ही आज आमी एडॉप्ट केल्ल्या. तीन म्हळ्यार बेजिकली सावथ गोवा पीडीए कॉन्स्टिट्यूट्स 3 cities of 3 assembly segments of Margao, Fatorda and Ponda. ही आमी एडॉप्ट केल्या आनी ही आज आमी एप्रूव्ह केल्या. ही ओडीपी एक आमचें विजन 2028 फॉर द गोवन सिटीज ऑफ द फ्युचर हें आमचें विजन आमी हें दाखयता अशें आमकां दिसता. पयलेंदा मॅक्रो लेवल डिजायन and micro level diligence have come together to create this vision. This is the first thing. आमी focus दवरला on everything that is quintessentially Goan. आनीक आमचो असो विचार आसा की ही ओडीपी जातकर आमी एक CDP म्हळ्यार कॉम्प्रिहेन्सीव डेव्हलपमेंट प्लॅन करतले, वेर इंटरनॅशनल एक्सपर्टायज will be taken and it will be merged with local culture to create a new aspirational, stylish and what you call a new Goan identity. आमी जे कितें करतात ते गोंयकारांच्या फायद्याचेच आसा. तातूंत सगळे गोंयकारपणाचोच आस्पाव आसतलो असो आराखडो तयार करतले. तशेंच जिसुडा कडेन आशिल्ली 1.5 लाख चौरस मीटर जमनीचें परतें रुपांतरण करून शांत आनी IT हब करपाचो प्रयत्न आसा, अशें मंत्री सरदेसायान सांगलें. सरकार घडयलो तेन्ना आमी गोंयकारपण गव्हर्नन्सान हाडलें. आमकां आज अशें दिसता की आमी जेन्ना ह्यो व्हडल्यो आयडियाज लायक अर्बन डिजायन, सिटी प्लॅनिंग हें जें कितें आमी सदां उलयतात तेन्ना हेंच गोंयकारपण शूड बी द फावंडेशन ऑफ ऑल दीस बीग आयडियाज आनीक फावंडेशन ऑन वीच अवर सिटीज आर गोइंग टू बी बिल्ड. अवर गोवा हॅज टू लूक डिफरंट. आमी आमचे फातोर्डान एक ओपिनियन पोल स्क्वेअर म्हणून केलो, जंय एक एवेन्यू क्रिएट केलो, जंय आमचें आर्किटेक्चर दिश्टी पडटा. आमी एक गोवा तिंटो प्रोजेक्ट म्हणून हे ओडीपीन दाखयला, जंय हेरिटेज कन्जर्वेशन म्हणटा तो फोकस आहा. इवेंच्युअली हेरिटेज वॉक्स, हेरिटेज टुरिजम येतलें आनी ताजे खातीर हें एक प्रिकर्सर आसतलो. आमी आमचे अग्रेरियन रूट्स म्हळ्यार एग्रीकल्चरल रूट्स आमी विसरूंक ना. एक जी सुडाची म्हळ्यार अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटाची एक जमीन आहा which is almost 1.5 lakh square meters. This land was acquired, these are paddy fields acquired for the purpose of a truck terminus. ही जमीन आमी आतां हे खेपे प्लॅनार दाखयल्या, सदांच दाखयताले कमर्शियल म्हणून. हे खेपे आमी दाखयल्या की एक कम्युनिटी फार्मींग हब म्हणून अर्द जमीन आनी अर्द जमीन एक IT हब म्हणून इन्स्टिट्युशनल अशी दवरलेली आहा. सो दिस वील इनवॉल्व कोलॅबोरेशन ऑफ द गव्हर्मेंट एंड द पीपल. आमी अशें चिंततात की ज्यो सिटीज आमी क्रिएट करूंक सोदतात, दीस वील बी इन्क्लुजीव, सस्टेनेबल, इंटेलिजंट, सायंटिफीक एंड एक्झॅम्पलरी सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स. एसजीपीडीएन फक्त FAR आनी झोन चेंज करतानाच सबका साथ सबका विकास केला. धार्मीक थळांक FAR वाडोवन दिला, अशी माहिती विजय सरदेसायान दिली. आमी फक्त ओडीपी करतना FARूच चेंज केला आनी झोनूच चेंज केला अशें म्हणून न्ही. आमी सगळ्या गोंयकारांक, सगळे जातीचे, सगळे धर्माचे गोंयकारांक न्याय दिल्लो आहा.
आमी हावजींग गरीब मनशाक 10,000 स्क्वेअर मिटर हावजींग ऑन गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी म्हळ्यार म्युन्सिपालिटीची प्रॉपर्टीचेर 10,000 स्क्वेअर मिटर अर्बन लो कॉस्ट हावजिंगाक दवरलेलें आहा. आमी इश्कॉलां खातीर सगळो पुश दिल्लो आहा. मल्टीपर्पज स्कूल म्हणून जे मडगांवां आमचे फातोर्डा आहा थंय आमी स्पेशल झोन दिल्लो आहा. लॉयला इश्कॉलाक आमी तांचो ग्रावंड आहा ताचें अर्द कन्वर्जन करून दिल्लें आहा. महिला नूतन हायस्कूल म्हणटा ताका FAR डबल करून दिल्ले आहा. एक इक्राम मुस्लीम स्कूल म्हणून आहा ताका FAR डबल करून दिल्ले आहा. मठग्रमस्थ हिंदू सभेचे जे फुडलें संकुल येता ताका आमी FAR डबल करून दिल्ली आहा. डायसेशन फर्स्ट टायम मडगांवान एक ICSE स्कूल घालूंक सोदता. तें इश्कॉला खातीर आमी रस्तो करून तो झोन चेंज करून दिल्लो आहा. सो हांवूय एक इश्कॉल करूंक सोदता म्हळ्यार आमचे फातोर्डेचे लोक एक जावन एक फातोर्डा पिपल्स स्कूल म्हणून हाजे खातीर इन्स्टिट्युशनल झोन आमी तयार केल्लो आहा. वीच स्टेट ऑफ द आर्ट आमी स्कूल करतले लोकांचे इश्कॉल म्हणून. होली स्पिरीट इगर्ज म्हणून आहा ताची सिमेट्री आहा. कोणूय थंय सिमेट्रीन गेलो जाल्यार तुमकां पार्किंग नासता. सायडीनची जमीन ताका पार्किंगाक आमी ताचें प्रोविजन केलां एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पॅरिश प्रिस्ट ऑफ होली स्पिरीट चर्च फादर अविनाश लिबरेलो. एक एंट्री गेट दवरलेली आहा. एक फुल्ली एक्विप्ड बस टर्मिनस केला. एक टावन हॉलाचो विचार आहा. एक रिक्रिएशनल बायोडायवर्सिटी पार्क हाचो विचार केल्लो आहा. एक तळसांजोर म्हणून एक ओल्ड स्प्रिंग जो जागो आहा तो एक अर्बन स्लम जाल्लो आहा. तो आतां आमी रिस्टोर करतली ती स्प्रिंग आनी वी वील बी क्रिएटींग इट इनटू अ फेसिलिटी फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्रॅकिंग एक्सेट्रा. एक रिंग रोड डिकंजेशन जावपाक आमी प्रोविजन केल्लें आहा. जंय जाचे सायडीन एक सेंट जोकी चॅपल म्हणून आहा ते सेंट जोकी चर्च जावपाचें आहा. दामबाबाची तळी म्हणून एक फामाद तळी आहा आमच्या फातोर्डेचे दामबाबाच्या लिंगाच्या ओपोजीट. ती आमी हेरिटेज कन्जर्वेशनान मार्क केल्ली आहा. हॉस्पिशियो हॉस्पिटल म्हणटा तें 150 वर्सां जाता ताका. गेल्या वर्सा 150 वर्सां जाल्या. हाजें हो जागो आमी हेरिटेज कन्जर्वेशनान घाल्लो आहा. लँड लुजर म्हणून जो आहा जेणें रस्ते वाडोवपाक जमीन विलिंगली दिल्या ताका इन्सेंटिवायज करपाक अक्रॉस द बोर्ड आमी FAR दिल्ली आहा. हावजींग सोसायटीक FAR डबल करून दिल्ली आहा रिडेवलपमेंटाचो विचार करून. सो तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार आमी एक सगळ्यांक फायदो केला. सगळ्यांचो सबका साथ सबका विकास म्हणून तो केल्लो आहा. आतां बाब दिगंबर कामतीच्या हांवें द गोवनान वाचलें की आपल्याक खंयचे तरी कमिटीन घेवंक ना म्हणून आपूण थंय वचूंक ना म्हणून कालचे मिटिंगेक. पूण ताजे बसून जें कितें प्रपोजल ताणें म्हाका दिल्या ते सगळे आमी फॅक्टरीन केल्ले आहा. सेम वीथ रवी नायक. सो कोणाचेर अन्याय जावंक ना. 16 कलमा सकयल 86 अर्ज जमीन रुपांतरण करपा खातीर आयिल्ले. तातूंतले अर्दे अर्ज रद्द केल्यात. कांय जाणां कडेन आनीक जमनीची कागदां मागल्यात अशें सरदेसायन सांगलें. 16A म्हणून आसता म्हळ्यार गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट्साच्यो केसी आहा त्यो आमी एप्रूव केल्यात. 16Bचेर थोड्यो केसीज आमी घेतल्या. तातूंत कितल्यो केसीज आमी घेता आनी कितल्यो डिफर जातात नंबर काडला तुवें. ऑलमोस्ट 50% केसीज आमी डिफर केल्ल्यो आहा फॉर वॉन्ट ऑफ मोर डॉक्युमेंटेशन फॉर वॉन्ट ऑफ कंटूर्स. 16Bचेर 80 कितले आहले 86 एप्लिकेशन आशिल्ले. ऑलमोस्ट अर्द. खूब रिजेक्शन जाल्लीं आहा. पॅडी फिल्ड म्हणटा तें डायरेक्ट रिजेक्ट करून उडयल्लें आहा. जंय स्लोप आहा थंय कंटूर्स जर सारके दाखोवंक ना जाल्यार वी हॅव डिफर्ड इट फॉर वॉन्ट ऑफ मोर डॉक्युमेंटेशन. सो वी आर फॉलोईंग गायडलायन्स. सगळेंच येता तें हांगा एप्रूव जाता अशें न्ही. हें आमी सगळें केल्लें आहा. कांय जाणांक बेश्टोच दुबाव. गोंय फॉरवर्ड पक्ष तरणाटो आसा आनी ताचे कडेन तरणाटे आसात. ते बावन्सर कशे लोक दिसतात आसत अशें म्हणून काँग्रेसीन केल्लो आरोप न्हयकारला. तशेंच काँग्रेस पक्षाक हो आराखडो जावचो न्ही म्हूण बोवाळ घालतात असो आरोप सरदेसायन केला. सोशल मिडियाचेर बीन व्हायरल जाल्ले फोटो की बाउन्सर दवरून बीन ODP प्रॉब्लेम कसो आहा सी तुका जर कामिणी जाता तुका कामिणी जाल्या जाल्यार तुका जगूच हडवें दिसता. सो इट इज हाव यू लूक एट इट. आतां तुका जर एक बरो गोंयकार हेल्दी गोंयकार बाउन्सर दिसपाक लागलो जाल्यार हो तुजो प्रॉब्लेम न्ही. आमचो एक यंग पक्ष गोवा फॉरवर्ड म्हणटा तो यंग पक्ष आनी ह्या यंग पक्षान बरे एक्सरसायज करपी
तरणाटे खूब जाण आहा. आमी हावजींग सोसायटीक तुमकां हांवें सांगलां आतांच, हावजींग सोसायटीक अक्रॉस द बोर्ड फातोर्डा मतदारसंघात आमी डबल FIR करून दिल्ली आहा रिडेव्हलपमेंटाक. ते सगळे लोक थंय गेल्ले, मंत्री सांगता ते खरेंच जाला काय ना म्हणून चॅक करपाक. बाउन्सर म्हळ्यार कितें रे तें? अरे मनीस जर बरो आहा, हांव बाउन्सर सो दिसना तुका? हांव काडून तुका दाखोवं हें कशें दिसता मागीर. सो इफ यू आर हेल्दी यू आर कॉलिंग हिम अ बाउन्सर, इट्स एन इन्सल्ट मरे. A healthy person can be a minister, no? Why? अरे आमची पार्टीच तशी स्ट्रॉंग लोकांची. आणि सेकंड तुका सांगता, why should you when such a ODP is brought, why do you get intimidated? Whom have we to intimidate? नाही, एक म्हाका सांग, कोणाक इंटिमिडेट करपा खातीर हाडले अशें म्हणून जे सोशल मिडियाचेर आवाज जाता, इंटिमिडेट करपाचो क्वेश्चनूच खंय येता रे? ड्रेस कोड न्ही रे. ब्लॅक शर्ट जीन घालप म्हळ्यार तुजो ड्रेस कोड कसो? तुजो हें जॅकेट घालता ते बाउन्सर अशेंच घालतात मरे खूब जाण. ऑफकोर्स 100% डिनाय. ऑफकोर्स बेसिकली परपॅच्युअल एंटेगोनिझम, सगळें ऑब्स्ट्रक्ट करप, ऑब्स्ट्रक्शनिझम. काँग्रेसीक अशें दिसता की हें कोड ऑफ कंडक्ट येवचे पयलीं ODP जावची न्ही. ताजे खातीर थोडे प्रोफेशनल NGOs, एक्टिविस्ट, प्रोफेशनल म्हणटा दे आर बीन अक्लेम्ड इन द सावथ, वी नो देम सारके. आतां एकलो येवन आमकां सपोज रावन बी गेल्लो आहा. सो तशें ते खूब जाण आहा. सो ते तांणी एक हें धरिल्लें की कशें तरी हें जावंक दिवप ना. गेले खेपे हांवें बी बंद केल्ली ODP जातना. बंद करून सगळें पॅरलायज केल्ली. कित्याक केल्ली? देर आर सावंड रिजन्स. इवन द कोर्ट हॅज अपॅल्ड दोज रिजन की कन्सल्टेशन जावंक नासलें म्हणून एट द सिवीक लेवल, वीच इज मॅन्डेटरी एज पर द कॉन्स्टिट्युशनल रिक्वायरमेंट्स. सो आमी केल्लें, ते करतले अशें तांकां दिशिल्लें. सो पुलीस इतल्या खातीर थंय हाडिल्ले कित्याक थंय येवन सगळें पॅरलायज करप हें चालूच आशिल्लें. 2-3 days बिफोर पीपल वर्कींग, मेंबर सेक्रेटरी जो हांगा आहा, दे हॅव गॉन होम एट 12:30 in the night. संडे काम बरें मरे. काम जितलें चड करता तितलें बरें मरे. प्रॉब्लेम हांकां कितें आहा?